कॅश फॉर जॉब प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन सोमारा राती माशेलातल्या अनिकेत कांदोळकाराक अटक केली। अनिकेत कांदोळकार हो विद्यमान मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो स्टाफ। अनिकेताचे अटकेन गोंयभर आरत्यो परत्यो चर्चा सुरू जाल्यो। सगळ्यात चड चर्चा सुरू आसा ती खुद्द प्रियोळान। ह्याच अनिकेताचो खंय बॅकडेटेड राजीनामो घेतिल्लो हो प्रियोळात चर्चेत आशिल्लो मुद्दो काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकरान 13 नोव्हेंबराक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत काडिल्लो। सद्याक गोंयान जे कितें चल्लां ते पळयत जाल्यार लोकांचेर गोविंदा गोविंदा म्हणपाची पाळी आयल्या म्हणून सुनील कवठणकार परतून उलयलो। कातरता कोण कॅबिनेट मिनिस्टर ताचे फोटो आहा तुमच्या सगळ्या हातीर, सगळ्यांक खबर आहा तुमचे मेंबर म्हणून। तो आमचा आमचे मेंबर एक म्हयनो पयलीं सोडून गेले म्हणून और कितें रिजायन जालें वॉटेवर। आता 4-5 लाख तुम्ही जी मेंबरशीप केल्या बीजेपीन म्हणून सांगता तातूंत ते मेंबर आसा काय ना हाजेर क्लॅरिटी दिया। आणि तो एकटेच नाही, तो विकी मांद्रेकार म्हणून वास्कोचो धरला तोय तुमचो कार्यकर्ता, आणि कोण कुर्तरीचे आणि कोण नुवेचे आसा, खूप जाण आणि कानार पडला मिनिस्टरचो एक पर्सनल स्टाफ आसा ताजे खंय बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेतला तर ताजे नांव भितर ही आज परिस्थिती निर्माण जाल्या। आम्ही फाटल्या विकान जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली 13 तारखेक त्या दिसा सांगलेले की हे जे कॅश फॉर जॉब स्कीम जे गोंयांत चल्ला आणि हे कॅश फॉर जॉब स्किमान जे कितलेशेच बीजेपीचे पदाधिकारी सांपडल्या, त्याच बरोबर हे कॅश फॉर जॉब जे स्कीम आसा ते मंत्र्यांच्या आणि राजकीय जे रुलिंग पार्टीचे लिडर्स आसा जे आशिर्वादा शिवाय हे जावच शकना म्हणून त्याच दिसा हांवें आनी एक गजाल सांगलेली की एका मिनिस्टराचो PA और ताजो पर्सनल स्टाफ हे स्किमान इन्वॉल्ड आसा आणि परत जे बीजेपीन प्रयत्न चलयला की आपले हात धुवन घेवपाचे हे सगळे प्रकरणांच्यान ताजे फाटभुंयेचेर ते स्टाफाचो बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेतला म्हणून तुम्ही चॅक करा। 13 तारखेक हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली हे म्हयन्याच्या, त्या दिसा हांवें त्याच दिसा सांगलेले एक मिनिस्टरचे स्टाफाचें नांव येता आणि ताजे बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेतला म्हणून। आणि आज ते स्टाफ जो आसा अनिकेत कांदोळकार म्हणून ते मंत्र्याच्या स्टाफाक अरेस्ट केला पुलिसांनी। जाल्यार आज ही जी परिस्थिती आमी पळयता की क्लोज मिनिस्टरांक आसलेले लोक, मागीर रुलिंग पार्टीचे पॉलिटिशियन्स, कितलेशेच तांचे पदाधिकारी, तांचे युवा मोर्चा, महिला मोर्चाचे सगळे लोक जे गुंतल्या, ही सगळी परिस्थिती पळयतकूच लोकांक गोंयच्या फक्त गोविंदा गोविंदा म्हणपाची परिस्थिती आयल्या। कित्याक फक्त देवाचे भरोसाचेर सोडपाचें, कित्याक आज परिस्थिती जी सरकाराचें कांयच नियंत्रण ना आणि इन्व्हेस्टिगेशनूय ताजें कितें जातलें हाजी परिस्थिती पयलींच दिसल्या। कित्याक पुलिसांनी पयलींच आमी पळयलां की सगळे पॉलिटिशियनांक क्लीन चीट भितर दिवन मोकळे गेल्या, चार्जशीट जावचे पयलीं, इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जावचे पयलीं, ताजोय आमी निशेध केल्लो। आनी काल आमी म्हजी जी पुलिसांची प्रेस कॉन्फरन्स जातकूच आज पळयता जाल्यार मुख्यमंत्री पुलिसांक क्लीन चीट दिता, जाल्यार तूं म्हजी फाट खाजय हांव तुजी फाट खाजयता अशी परिस्थिती आज गोंयांत निर्माण जाल्या। पुलीस सरकाराचे राजकीय नेत्यांक क्लीन चीट दिता, मुख्यमंत्री जो पुलीस डिपार्टमेंटाचो हेड आहा तो पुलिसांक क्लीन चीट दिता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।